फोटो begin ya आज आम्ही एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो प्रियोड मतदारसंघात करपाचो ठरयला वो फर्स्ट पार्ट आसा प्रोटेस्टाचो एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जे उतरां हे ऑनरेबल तो आमचो गोविंद गावडे मिनिस्टर आसा ह्या भागाचो MLA आसा तेणी जी उतरां काडला कितें तरी आनी स्पेशली जे बायलांक खूब लागता ती त्याच खातीर तेजो निशेध मारपाक आमचो प्रोटेस्ट स्टेटॅटिक पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजीट चालू जातलोच पयलीं तेज्या पयलीं आमी तेज्या एक मिसेसीक गोविंद गावडेच्या बायलेक एक लेटर केला आनी ते लेटर तिका आमी पोस्टूय करतले आनी तेज्या पयलीं हांव मागता आमच्या अनिशा बाय कडेन की ते लेटर तेणी रीड करचें आनी सगळ्या लोकांनी आयकचें आनी मागीर ते लेटर आमी पोस्ट करतले। हांव मागता अनिशा कडेन तेणी ते लेटर रीड करचें। विषय तुम्ही तुमच्या मिस्टराक मंत्रीपदाचो राजीनामा दिवपाक लायात। लीना वहिनी नमस्कार। अशें म्हणटा की एक यशस्वी दादल्या फाटल्यान एक बायल मनशेचो हात आसता। मंत्री गोविंद गावडे हांच्या यशा फाटल्यान तुमचो हात असो अशें मानता त्या बद्दल तुमचो आमकां अभिमान आसा। इतके फाटले इलेक्शनाक तुम्ही राज्य पैसे वाटपाक भोंवताली असो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो पूण ते आमकां खरें दिसलें ना कारण आमी तुमकां तुमच्या सारकीच सुसंस्कृतीत भगिनी मानतात। त्याच हक्कान एक मागणें ह्या पत्रांत तुमचे कडेन आमी करता। ते मागणें आसा अशें तुमचे मिस्टर श्री गोविंद गावडे हाणें बायलेच्या गुप्त भागात जे नांव आशिल्ले ह्या अक्षरात सुरवात जावपी एक गुबीस बुरशी आनी पोचडी गाळ घातल्या तो व्हिडिओ व्हायरल जाला। तुमचे मिस्टर राजघटनेचो सोपूत घेवन मंत्र्याच्या खुर्चेर बसला आनी त्या खुर्चे वयल्यान ही गाळ घातल्या। हो आज मेरेन केन्नाच न जाल्लो गोंयच्या बायल मनशाचो अपमान जावन आसा। ते खातीर तुमी एक गोंयची एक सभ्य संस्कृती बायल मनीस ह्या नात्यान तुमच्या मिस्टराक मंत्री पदाचो राजीनामो दिवन स्वताच पश्चाताप प्रायश्चित घेवपाक लाया। नाजाल्यार तुमच्या नात्रा पंटुरांक त्या वेळा वयले लोक तांकां सांगतले की मंत्रीपदाच्या खुर्चेर बसून बायलांचो अपमान करपाची बुरशी संस्कृती गोंयान तुमच्या आज्यान गोविंद गावडे हांणी हाडली। ते तांकां अशें सांगतले की तुमची आजी रीणा गावडे हिका सत्ता आनी पयसो हांच्या मुखार आपलो घोव कितें शेण खाता हाचे पडलेले नाशिल्ले।
तेन्ना रिना वहिनी बेगात बेगी तुमी तुमच्या मिस्टराक मंत्री पदाचो राजीनामा दिवपाक लायात आनी तुमच्या भुरग्यांचो फुडार नजरे मुखार दवरून स्वताच्या कुटुंबाची इज्जत सांबाळात. तशें केलें ना जाल्यार मिस्टर फसडेपणा आनी दादागिरी करता तेका तेच्या बायलेचो म्हळ्यार तुमचोच तेको आसा अशें आमी मानतले. तुमकां आनी तुमच्या मिस्टराक बरी बुद्ध दिवची अशी आमची देवा कडेन मागणी आसा. तुमचे बरे मागपी पिळयोरच्या सुसंस्कृतीची भगिनी. आता जी लेटर जी केला आमी जे आमची मिनिस्टराची गोविंद गावडेची बायल आसा आनी जशें की अपिलान सांगलां आनी फुडें आमी प्रोटेक्शनान सांगतली तो लेटर सारकी जी आमची बायलां आसा ते आमी तिंचे कडसून तिंचे पोस्टान घालता सारकी घालता. फोल्ड कर लेटर घाल फोल्ड कर अशें फोल्ड कर फोल्ड कर तो या आणि प्रोटेस्ट चालू करूया. ओके एक बार तुझी म्हणायचं आपलं कोणाचं न व्हायला बा रुरवात म्हणलं तर आई आता मरे आई आता कंटिन्यूला दिसो राव देख बितो
रस्त्यावर नका Angara anga usira. Inga rani. Problem na. Yeah. Oscar eh? सगळे एक साइड आहे मशी आहे रे ती आहे रे ती मशी राहणार नाही तू राहणार यार तुम्ही या रे तुला जो चल रे. हाती की बस मुई आता बस वॉशर आता काढून दे तुम्ही या मिळशी लागी यार विपुल भी हो मशी वशी या वशी तरी या विपुल आई नसोगत माहिर मत हाडना कोण तो. विपुल सेपरेट सांगू द्या सगळं म्हणून सेपरेट सांगू द्या तुला बाय Masha. एक तू मासं त्या बोर्डाकडे त्या पण चल म्हणे अरे ते एक वळलं तिकडे एक वळलं जाणे साईडी त्याला काय लेट नाही पुढे नाही येते मुई अरे चला क्या मुझे है. पुढे घ्यायला कसे करते माहिती Ucan facing हो. Okay, this side right. Okay. Match ऐसा हो. Hello.
रिझाईन दा गोविंद गावडे रिझाईन दा रिझाईन दा रिझाईन दा गोविंद गावडे रिझाईन दा रिझाईन दा रिझाईन दा गोविंद गावडे रिझाईन दा रिझाईन दा रिझाईन दा गोविंद गावडे रिझाईन दा अहंकारी गोविंद रिझाईन दा रिझाईन दा गोविंद गावडे रिझाईन दा रिझाईन दा रिझाईन दा गोविंद गावडे रिझाईन दा रिझाईन दा रिझाईन दा अहंकारी गोविंद रिझाईन दा रिझाईन दा रिझाईन दा गोविंद गावडे 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 रिझाईन दा गमंडी गोविंद रिझाईन दा रिझाईन दा रिझाईन दा गोविंद गोविंद रिझाईन दा रिझाईन दा रिझाईन दा गोविंद गोविंद रिझाईन दा रिझाईन दा रिझाईन दा गोविंद गोविंद रिझाईन दा रिझाईन दा रिझाईन दा शहाजहान रिझाईन दा रिझाईन दा रिझाईन दा शाहजहान 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 रिझाईन दा या शहाजहाच्या गावान म्हणजे त्याच्या मतदारसंघान वो प्रोटेस्ट एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जे कालच्यान आमकां न्यूज कळ्ळा की मिनिस्टराचो एक ऑडियो व्हायरल जाला आणि आमी तेच्या आन्सराकूय आयज रावताले आणि तेणे आन्सरान सांगला की ते काय अर्थ ना तितून फेक एलिगेशन म्हणजे तो मानूनही घेना की ते रॉंग ऑडिओ काय सारखो ऑडिओ तेवूय सांगना ते आपण आपल्याचो आवाज दुसऱ्यांनी डब केला ते काय सांगना तो मग सुरुवात करता असताना आम्ही उदो एक पोस्टान लेटर केला आणि बाय अनिशान आमच्या ते लेटर वाचले आणि आमच्या जाणटेल्या बायलांनी ते सिंबॉलिक प्रोटेस्ट म्हणून गोविंद गावडेच्या बायलेक ते लेटर पोस्ट केला तर ते लेटर पोस्ट करपाचें कारण कितें आम्ही एवरी टायम आमकां खबर आसा की प्रत्येक दादल्याच्या फाटल्यान जो सक्सेसफूल दादलो आसता त्याच्या फाटल्यान एक बायल मनीस आसता आणि गोविंद गावडे मिनिस्टर जालो पयलीं MLA जालो त्याच्या फाटल्यान बायलेचोच हात आसा सो आमचो पयलो डिमांड आसा तेची जी बायल आसा तियेन गोविंद गावडेचे रेजिग्नेशन मागचें आणि जे तिने जी उतरां सोवला तिने जो गायो सोवला जी आख्खी गोंयच्या बायलांक तिने इन्सल्ट केला तेगे तिने आपलो स्टँड क्लियर करचो नाजाल्यार अशें जातलें की तूंय ताका सपोर्ट करता तूंय तेज्या हितून भागीदार आसा तुमची जी फुडली पिढी येतली तुमची ती फुडें जनरेशन येतले ते कितें उदाहरण दितले सो हांव मागता जी गोविंद गावडेची बायल आसा सगळे सोहळ्याक सगळे मागीर आमचे ते फेलिसिटेशन प्रोग्राम जाता तेन्ना ती सहभागी जाता तिजे उपकार करता तिजे गुणगान घालता की ती अशी म्हणून तियेन हेगेर स्टेटमेंट दिवचो की ना जाल्यार हे सारकें आसा काय ना तूं सपोर्ट करता हेगेर असली भाशाचेर सपोर्ट करता बायलांचेर असली ती उतरां काडला गोविंद गावडेन ती सपोर्ट करता की तुवें सांगचें आनी तुमी म्हणटा आमी पळयलें आसतलें की तेनी टार्गेट कोणाक केला तेनी टार्गेट केला ST/SC कमिशनर जो चेअरपर्सन आसा तेनी आणि चेअरपर्सनाक टार्गेट करपाचें कारण एक व्हेरी सिंपल आसा ताका टार्गेट कित्याक केला प्रियोड मतदारसंघान गाजता प्रियोड मतदारसंघ फाटली 1.5 वर्सां गाजता एक व्हडलो इश्यू आहा बोमा हायवे एक्सपान्शन आणि आमकां जेन्ना जानेवारी एंडाक एक ST/SC कमिशनरान ST/SC कमिशनरान तो चेअरपर्सन आहा तेणी एक नोटीस काढली जे PWD जे कालो ऑफिसर्स आसा नॅशनल हायवेचे जो ऑफिस आसा तांकां एक नोटीस काढली की बेगीच्या बेगीन आमकां जो सर्वे प्लॅन आसा खंयच्यान तो बायपास वयता खंयच्यान तो हायवे एक्सपान्शन जाता आणि कितली घरां वयता कितली लिगल घरां वयता कितले स्ट्रक्चर्स वयतला कितले गाड्यो येता ते बेगीनच्या बेगीन ताका टायम बाउंड तेणी दी सांगला आणि हे सगळे सायन मारला कमिशनरान
जेका आता गोविंद गावटे हो शहाजान धमकी दिता कापपाची. मागीर त्याच कमिशनरान त्याच चेअरपर्सनान केरी गांवान जो प्रियोर मतदारसंघांनी चालू तेजी केस चालू आसा थंयसरूय त्यांनी इन्स्पेक्शन काढले. थंयसरूय कोण तो प्रायव्हेट बिल्डर आसा कोण मेगा प्रोजेक्ट करता थंयसरूय तांकां नोटीस काडलेली आसा आनी बेगीच्या बेगीन एक्शन तेगेरूय घेवपाचें आसा म्हणून वो चावलेलो आसा. ही जाणटी बायलां सगळीं आपल्या गांवा खातीर आपल्या घरा खातीर झगडटा म्हणून वो गोविंद गावडे ST कमिशनराक मारपाची धमकी दिता आनी आमी ओगी रावपाचें. म्हणून वो तेच्या बायलेक आमी मागता म्हणून सगळ्या जाणट्या बायलांनी पयलीं सिंबॉलीक प्रोटेस्ट केला की तिका लेटर हे लेटर तिका फाल्यां ना परवर पावतलेच केला की तियेन गोविंद गावडेक आपल्या घोवाक विचारपाचें. गोविंद गावडेच्या बायलां आपल्या घोवाक विचारपाचें की तुवें अशें बायलांचेर कित्याकूच म्हटलें तुवें अशी उतरां अशी बुरश्यो गावड्यो कित्याकूच म्हटलें आनी तूं रेजिग्नेशन माग. CM रेजिग्नेशन दितलो स्पीकर रेजिग्नेशन दितलो तो तानावडे ऑफिसान बसतलो तुमी AC रुमान बसतले तुमी कितें चार जण झगडटा तें आमकां लागना. तूं रेजिग्नेशन माग. सो आमचो डिमांड आसा की गोविंद गावडेच्या बायलेन तेजें रेजिग्नेशन मागचें नाजाल्यार हितूनसून प्रूव जातलें की तूं असले कृत्याक ताका समर्थन करता आनी तुवेंनूच ताका सांगलां आसतलें की बायलांचेर अशें उलय म्हणून. सो आमचो एकूच डिमांड आहा की जी बायल आसा तेणी रेजिग्नेशन मागचें. सो आतां हांव मागता आमच्या दुसऱ्या स्पिकरां कडेन तेणी हो प्रोटेस्ट फुडें व्हरचो. आमची सगळ्यांची मागणी आसा की गोविंद गावडेन जाता तितले बेगीन हे आमदारकीचे पद आसा ते सोडचें. कारण हेचो 2017तल्यान आमी पळयत आसा हो लोकांचेर कसो दबाव हाडटा तो. आमी जेन्ना गांवांनी फिरता तेन्ना हो फक्त सरकारी नोकर आसा पळय तांकां धमक्यो दिता. फाटल्या दिसांनी शितोळ्याचें तळें जेन्ना अभिजीत प्रभुदेसाय हांणी राती कडेन लोकांक येवन जागृताय केली जो प्लॅन आशिल्लो तो सावयवेऱ्या सांगलो जाल्यार हो राती भितर ताका धमकी दिता. आतां तुमी पळयलां की हो जो SC कमिशनर आसा हो एका ज्युडिशियल पावर आसा आनी हो तेकाच कापपाची धमकी दिता. अशे तरेन एरी पिरोळान सगळ्याक एक हुकुमशाही करून दवरलेली आसा. प्रत्येकाचेर दबाव हाडटा आनी हेची सगळी आमी ज्यो गजाली ज्यो घडटा लोक सांगता त्यो आमी जनते मुखार हाडटा. हेका लागून हे जो आतां तो जाला तो फ्रस्ट्रेट जाला आनी तेका ही उतरां येता. हेका लागून आमची मागणी आसा की म्हाका तरी अशें दिसना की हो भाजप सरकार आनी जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आसा हो आमकां तरी न्याय दितलो अशी आमकां तरी अपेक्षा ना. हेका लागून आमी मागता जी आमची महामनी महिम जी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपती आसा हेचे कडेन ही कागाळ पावपाक जाय. जे हांगासर पत्रकार जे भाव आसा भयणी आसा हेंच्यांनी आमची ही कागाळ आसा ती राष्ट्रपती पर्यंत पावोवपाक जाय आनी हेजेर ताबडतोब एक्शन जावपाक जाय. थँक्यू. आता सगळे आमच्या अजयान तुमकां सांगले दिनेशान ग्राउंड रियलिटी आमची प्रियोळ मतदारसंघाची तुमकां सांगलेली आसा. आयज जर एक आदिवासी कल्याण खात्याचे डायरेक्टराक जर अशी अपशब्द वापरतात आनी आमचो ST कमिशनराक जर कापून उडोवपाची उघड धमके जर आज गोविंद गावडे दिता जाल्यार आमचे पिरोळ मतदारसंघान कशे तरी आनी कसो हरासमेंट ह्या भुरग्यांक आनी सगळ्या लोकांक करता आसतले हेजे आमकां दिश्टी पडटा. तुम्ही पळोवंक शकता हे कशे तरेन हांगासर दादागिरी करता तो गोविंद गावडे. आज पर्यंत तेणी सगळी आस्वासनां दिल्या लोकांक धमकोवपाचें नाका तरले. आतां पळोवंक गेल्यार तुमी केरी नाल्ले केरीच्यान जावं भोमा सगळ्या लोकांचो संवसार म्हणटा तो उद्ध्वस्त करपाचें तेणी सत्र चालूच केल्लें आसा. ST समाजाच्या नांवान म्हणटा तसो हो लिडर निवडून येयल्लो पूण आतां पळोवंक गेल्यार सगळे आमचे ST समाजाक सगळे काबार करपाचें हेणी सगळे विडो उखल्लेलो आसा अशें तें म्हाका तरी दिसता. आमी जशें आतां अजयानी डिमांड केला की आमचो सगळ्यांचो डिमांड आसा तेणी बायलेन तेच्या पयलू ताका राजिनामो दिवपाक लावचो. CMन हेची दखल घेवची आनी खंय ना खंय तरी ताका राजिनामो घेवचो ताचो ताका आमदारकी पदाचो राजिनामो दिवपाक लावचो. तशेंच हांव आतां ह्यो ज्यो पंचायती आसात जे ताका जायते वेळार तेजे कांड लिपोवपाक तेजे एक्सपोज केल्ले आसता तेन्ना तांकां लिपोवपाक तेंचे प्रयत्न करता. तेंच्यांनी आतां प्रेस घेवन
सगळ्यांक एक्सपोज करपाची गरज आसा तेजे कडल्यान माफीनामो आनी हेच्या फुडें ताका पंचायतीनी सुद्दां म्हणटा तशें पांय दिवपाचे हेका लायकीचो हें दिवपाचो ना पंचायतीनी हेका कसोच घेवपाचो ना कारण इतले सकयल्या स्तराचे तेणी आयज ही भाशा जे बुरश्यो गायो अधिकाऱ्यांक बुरश्यो गाळयो मारल्या तेजे वयल्यान हेका कसोच म्हणटा तो हांगा आमदाराच्या पदाचेर दवरपाचो ना देव बरें करूं. नमस्कार आनी येवकार सगळ्यांक. आज जे गोंयांत चल्लां जी खंय तरी हुकूमशाही चल्ल्या आज खंय तरी डेमोक्रेसी खंय तरी आमी गोंयांत चलत्या जावं इंडियेन चलता म्हणटात हें ना. कारण जे अधिकाऱ्याक सुद्दां खंय तरी दमदाटी करप हें बरोबर ना. आनी जे ST लोकांक लागून जे अवेरनेस सुद्दां जाता हें खंय तरी जावपाक जाय. हे उद्दिश्टान जे ST लोक आज खंय तरी अपेक्षीत आसा खंय तरी तेंचेर अन्याय जाता. उदाहरण गेलें जाल्यार आतां ST कमिशनर आसा तांणी खंय तरी ज्यो काही गोष्टी फॉलोवपाक घेतल्या म्हणजे आमचो विशय सुद्दां ज्यो ट्रायबल लोक आसात तांकां खंय तरी अवेरनेसान खंय तरी न्याय मेळपाक जाय म्हणून विशय उरलो आसा. जावं बाकीचे केरी सुद्दां विशय आसात जे केरी सुद्दां प्रॉपर्टीचे विशय आसात हे खंय तरी सॉर्ट आवट जावचे म्हणून आज ST कमिशनार लोक गेल्ले आसात. सपोज अशें जालें जाल्यार जर ST कमिशनराकूच जर विडो मतदारसंघांतल्यान जर धमकी वयता जावं आमदारा कडल्यान धमकी वयता जाल्यार तेंचे प्रश्न सुटावे कशे जातले. आज पिरोळ मतदारसंघान जवळ जवळ एक 60% प्लस लोक आसात ट्रायबल आनी हो घटक खंय तरी उपेक्षीत आसा आनी हे लोकांक खंय तरी न्याय मेळपाक जाय. आनी ह्यो गजाली तर जायना जावं कोणाक तर अधिकाऱ्यांक तर दमदाटी जाता हें बरोबर न्हू. आनी जें कितें जालां तेजेर आमी निशेध व्यक्त करता. आनी जो BJP सरकार आसा जो प्रमोद सावंत आसा जो ट्रायबल मिनिस्टर आसा आनी ताका सुद्दां हेका उद्देशून ताणें संबोधीत काही गोश्टी केल्ल्यो आसा ह्यो बरोबर न्हू आनी ह्यो पोटा सारकें ना. आनी हो BJP सरकार म्हणटा पळय खास करून हांव म्हणटा BJP सरकारान जे आमदार जावं मंत्री आसा हे सगळे एरोगन्सीन वागतात. म्हणजे जेणे करून जे गोंयचे जे सगळे लोक आसात जे आमी अशें म्हणटा बहुजन समाजाचे लोक आसात तांचेर आज अन्याय जाता. काल सुद्दां फाटीं गेले जो मोर्चा सुद्दां जालो तेन्ना जे ट्रायबलचे आमदार आशिल्ले ते सुद्दां थंय ते मोर्चाक ट्रायबल मिशन रिजर्वेशन ते जाल्ले पळय मोर्चा जालो ते मिशनाक हे थंय नियर बाय सुद्दां आमदार आसून थंय येना. म्हणजे हे ट्रायबलाचे लोकांचे कितें करतले हेजेर विचार करपाक जाय. म्हणजे चारूय जे BJP सरकारान आमदार आसा ते थंय काल मोर्चा येदो व्हडलो जालो जाल्यार ते मोर्चाक थंय सरकना म्हणजे थंय दिसना. म्हणजे हेजे वयल्यानूच कळटा ह्या लोकांक कितलें पडलां तें. सो आनी ही एरोगन्सी म्हणजे आज एडमिनिस्ट्रेशन सुद्दां काल सुद्दां एक आमी फोंड्या गेल्ले तेन्ना सुद्दां आमी तो प्रश्न एक उपस्थित केल्लो DCP डेप्युटी टावन प्लॅनरा कडेन. तो म्हणून लागलो सपोज तुमचे प्रमाणे आपल्याक तर एक्ट जावचें पडलें जाल्यार आपूण रिजायन जावपाक पडटलें म्हणून लागलो. म्हणजे आज प्रत्येक अधिकाऱ्याचेर हे जे BJP सरकारान जे आमदार आसा ते खंय तरी ते एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसर आसतात तेंचेर खंय तरी दबाव हाडटा. म्हणजे बारीक समाजाक जावं हो BJP सरकार जो आसा तो खंय तरी बारीक सरकाराक हांगा न्याय दिवपाक बारीक समाजाक न्याय दिवपाक ना. आनी हेकाच लागून हें आमकां कळोवन चुकलेलें आसा. हो BJP सरकार पळय आसा तो आतां मोदी सुद्दां काल गोंयांत येयला. आज तेंच्यांनी लँड बील पास केलां जे TCP डिपार्टमेंटान जे लँड बील सुद्दां पास केलां. हे सगळें ट्रायबलांक नाशाडी करपाचें जावं बहुजन समाजाक खंय तरी काबार करपाचें हे BJP सरकारान खंय तरी षडयंत्र आसलां. सो आज गोंयांत जें कितें चल्लां हें बहुजन समाजाक जावं बारीक समाजाक जावं ट्रायबल समाजाक न्याय मेळपा सारक्यो गजाली खंयच जावना. ताका लागून हांव मागता सगळे लोकां कडेन गोंयभरचे लोक आसात जी ही एरोगन्सी आसा ही डेमोक्रेसी म्हणना खंय तरी ही हुकुमशाही पद्दत आसा ही बंद करपाक तुमी जागृत जायात. आनी येणारे जे इलेक्शन सुद्दां आसात आमी लोकसभेचें इलेक्शन लागीं पावलो सद्या म्हणटा हे इलेक्शनाक सुद्दां हो सरकार खंय तरी पावण्यार आसा ताका खंय तरी नेस्ताबूत करपाक तुमी वावरा इतलेंच हांव आयचे घडी सांगता. देव बरें करूं. आमकां तेणी कालचे म्हयन्याक 20 तारखेर तो पेंट मारूं येयल्लो तेन्ना आमी गेलीं. तेणी सगळ्याक 3 बसी आमच्यो
व्हरोन मोले सोडले आमकां हे कुळे सोडले तेन्ना तेणी आमकां मत्त घालता आसतना बरो करून तेणी हांगा धरून मत्त घालून घेतली आनी आतां आमकां तेणी वयर बडयले तेणी चवकशी सुद्दां केली ना अशें कित्याक आमकां त्रास करता म्हणून आमी सांगता आमकां तुमी चवकशी करा आमची आनी आमी सांगता ते भाशेन आमकां रस्तो तुमी दिया. सगळ्यांक नमस्कार. जो व्हिडिओ व्हायरस जाला तो पळोवन खरें म्हणल्यार हे गोंयच्या जनतेक लज्जास्पद अशी जो लोकशाही राज्य म्हणटा एक लोकशाही राज्याचो अक्षरशः खून जाल्लो आसा. एक मिनिस्टर एक उच्च सरकारी अधिकारी हाका धमकी दिता हेचो अर्थ म्हणजे हे जो ही लोकशाही न्ही हो बीजेपी सरकार हुकुमशाही राज्य चलयता. हाका हे धमकी दिवपाचें कारण हेच्या फाटल्यान बीजेपी सरकार ठामपणे आसा. कित्याक जर आपणे फाल्यां कितें केलें जाल्यार आपणाचेर कांयच एक्शन घेवपाचें ना हांकां खबर आसा म्हणून तोंडाच्यान ही उतरां सुट्टा. आयज हुकुमशाही ही तितलीच मर्यादेत उरली ना. आयज ही हुकुमशाही पंचायती पर्यंत पावल्ली आसा. ज्या वेळार आमी कितें पंचायतींनी मांडटा ते वेळार ह्यो पंचायत हे बीजेपीचे जाल्ल्या कारणान जे सामान्य मनशाक ते न्याय मेळना तेंची कसलीच कामां करपाक तयार ना. हांव मागता हे कापपाच्यो ज्यो धमक्यो तांकां दिने पेक्षा जे कित्येक गांवांनी रस्ते आसा दोंगर तिंका ते दोंगर कापून रस्ते करपाचे आसा ते रस्ते कापचे. जे कोणाली घराचेर झाडां येयल्लीं आसा ती कापची नाल्यार ताका खरो वालोर आशिल्लो. आनी खरें हेचे जे शब्द खंय येवपाक येयले ज्या वेळार ह्या बोमाच्या लोकांची जी घरां वचपाक जाय जे तांकां हाडोवपाक येयली तांकां ही उतरां दिल्ली नाल्यार ताका वालोर आशिल्लो. पूण तेणी अशा मनशाक वालोर जो आयज एसटी समाजाचो रखवालो आसा अशा मनशाक तेणी दिल्ली आसा. तेन्ना हांव हे गोंयच्या जनते कडेन मागता तुमी विचार करचो. जे लोक पळय आमी जर आमच्या समाजा खातीर जाका आमी वयर काडून ताका दिल्लो तोच मनीस आयज ह्या समाजाचो सर्वनाश करपा फुडें चल्ले आसा. जाल्यार तुमी विचार करचो. अजून आमचे कडेन टायम गेल्लो ना. आतां जे येणारें इलेक्शन आसा ह्या इलेक्शनाक तुमी विचार करचो की बाबा गोंयकारा बरोबर ह्या समाजा बरोबर कोण रावतलो आनी जो मनश तुमच्या बरोबर रावतलो त्या मनशाक तुमी येणारी अशा निवडून दिवचो आनी हें गोंय आनी हे आमच्या गोंयचें अस्तित्व वाचोवचें. सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळ्यात पयलीं सगळ्यांक येवकार. आयज आमी हांगासर जमल्या तो एक ऑडियो व्हायरल जाला. तेच्या पयलीं हांव सांगता खंयचीच पार्टी जी पार्टी आसता ती बरेच विचार आनी बरेच ऑब्जेक्टिव्स घेवन येता आनी हे असले आयज जे MLAचेर जे ऑडियो येयला असले MLA खातीर आयज सगळ्यो पार्टी आनी सगळे जे हे आसता पण ते लजेन पडलेले आसा. आयज तेणी हितून जे आपल्या ऑडियोन सांगता तितून तो कितें उलयता की एक ट्रायबल वेलफेअर डायरेक्टर आहा ताका तो धमकी दिता आनी ताका तो सांगता कितें तुजे CMाक तुजे तानावडेक नाल्यार तुजे बाबा जो आमचो सभापती स्पिकर आसा ताका सांग म्हणटा जे भाशेन तो उलयला तीच भाशा वापरून सांग म्हणटा. म्हटल्यार हेंच्यांनी आतां CMान आनी तेंच्यांनी चिंतपाक जाय CMान बीन की तुमकां खंयचे भाशेन तो सांगूंक सोदता तें कळ्ळें. आनी तेजेर कितें एक्शन घेतलें तें तुमचेर आसा. आमकां कितें जाय आमकां जाय ती तेजें रेजिग्नेशन. आयज आमी हांगसर जमल्या इतलो घाणेरडो हो MLA आमकां फर्स्ट टायम मेळ्ळा जो नाका आसलेली उतरां आयज जी उतरां कोण खंय जाग्यार घेवपाक आयज खंय तरी फाटीं फुडें येता हो आयज येदे व्हडल्या डायरेक्टराक नाल्यार बाबा ST कमिशनराक ही उतरां दिता. जाल्यार हांव मागता सरकार हो कितें करतलो तो आमकां खबर ना पूण आमी हो लोक आमी जमला तो फक्त हेच्या रेजिग्नेशना खातीर. आयज गोविंदाची जी बायल तिका तेणी तो ऑडियो आयकला आसतलो तिका कळ्ळां आसतलें तेणी त्या ऑडियोन कितें सांगलां आनी कितें ना तें कळ्ळें. आयज तिका तर लज दिसतली न्हू जाल्यार तिणें तेजे कडल्यान पयलीं रेजिग्नेशन मागपाक जाय. आनी एक सांगपाक सोदता आयज हो गोविंद तो आमची महाराजाची भुमिका करता हर एक टायमार भुमिका करता व्हडली व्याख्यानां सांगता व्हडली विचार सांगता. आयज हे हांव विश्व हिंदू परिशद आमचो हिंदवी स्वराज आनी बजरंग दल हेजे कडेन मागता ह्या ग्रुपां कडेन मागता तेंचे जे कोण अधिकारी आहा तेंचे कडेन मागता की हेजेर एक्शन जावपाक जाय. ह्या ज्या ऑडियोचेर तेणी उलयला पळय न्हू तेजेर एक्शन जावपाक जाय आनी तेका फुडें
आमच्या महाराजाचेर खंयचीच भुमिका करूंक गावंक येना, तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय हें हांव मागता. देव बरें करूं. सगळ्या येवकार, काल आमी आयकलां पळयलें की मिनिस्टर गोविंद गावडे तेणे एक डायरेक्टर एक बाबा गव्हर्मेंट ऑफिशलाक कशी उतर दिल्ली आसा आनी ती दिल्या ती म्हणजे गाय आनी डायरेक्टली धमकी. आयज पळोवपाक शकता हो बीजेपी सरकार कसो हुकुमशाही करता ते मुद्दम पळया. एक जर डायरेक्टरा तो हे ओपनली अशी धमकी दिवपाक शकता जाल्यार एक बारीक मनशाक कितें करपाक शकता हे आयज काल MLA मिनिस्टरान दाखयलें आनी हे बीजेपी सरकारान दाखयल्लें आसा. सो प्रत्येकाने हेजेर चिंतपाक जाय. आयज हो बीजेपी सरकार गोंयांत अशेंच न्हू, हे सगळे प्रत्येक आमदार हेच आसा, हेंकां लोकांचें पडलेलें ना, हेंकां सत्ता आनी मजा मारपाची हेच आसा. सो हेजे आमी मागता, एज अ रिव्होल्युशनरी आमी एज अ गोंयकार मागता हेजेर एक्शन ताबडतोब एक्शन जावचें आनी हेणे इमिडिएटली रिजायन जावचें म्हणून. थँक्यू. नमस्कार. आयज गोविंद गावडे BJP भारतीय जनता पार्टी हे पार्टींचो आसा आनी तेका मंत्रीपदा तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा. गोविंद गावडेन हेज्या पयलीं BJPचे स्कॅमा वयर काडटा आसतना अटल सेतूचेरूय कितें स्कॅमा जाल्ली म्हटलेलें आसा, कला अकादमीचेर तेजेर एलिगेशन जातलें तेन्ना. तेज्या उपरांत गोविंद गावडेचेर जेन्ना स्पोर्ट्स जालो गोंयांत तेन्ना थंय खंय स्कॅमा जाल्ली म्हणून स्कॅमा जाली असो तो गाजलेलो आसा. असेंब्लीन बसले नांवां सद्या घातलेलें आसा. परत आज जे गोविंद गावडेन जी धमकी दिल्या ती धमकी दिल्या आमच्या ट्रायबल जो आमचो हे आसा डायरेक्टर आसा तेकाय धमकी दिल्या. ह्या गोविंदाले चल्लां कितें आनी हे BJP सरकारान चल्लां कितें? BJP कित्याक लागून भिता गोविंदाक? म्हाका डावट मारता BJPचे जे मंत्री आसा, CM आसूं जाल्यार आनी कोणूय आसूं, तेंची जी कारस्थानां आसा, जी कितें तेंच्यांनी भितर फ्रॉड केल्लें आसा किंवा जे कमिशन कितें खाल्लेलें आसा तें कमिशन भायर काडटले म्हणून गोविंदाक हे भिवून आयज दवरला. जर तेजेर एक्शन घेयना जायत जाल्यार हो आमचो आरोप आसतलो. कारण गोविंदाक खंय तरी ते भिता म्हणून गोविंदाक अजून पर्यंत ते खंयच गोविंदाचेर एक्शन घेयना हे आमी मानतले. आनी खरें जर BJP सरकारान खंय तरी एक तत्वाचें म्हणटा ते जाल्यार तेंच्यांनी ते आयज खरें ते गोविंद गावडेक तेजी जागा दाखोवन दिवं जाय, तेका हीच पदावयलो सकयल दवरचो हे आमी मागता. आनी जर हे करिना जायत जाल्यार हे BJP करप्शनान बुडलेले आसा हे आमी आरोप दवरतले. देव बरें करूं. तुमी सगळे जाणा आसतले जो ऑडियो व्हायरल जालो तितून जो मिनिस्टर आसा गोविंद गावडे तेजी कशी उतरां दिता आनी तो कशें धमकयता तो सारको एग्जाम्पल दिता की तो एक डिक्टेटर जाल्लो आसा आनी तो एक कंट्रोल करूंक सोदता सिस्टम असो दिसता. फाटल्याचो जो हिस्ट्री पळोवंक गेलो जाल्यार सगळ्यांकून करप्ट मिनिस्टर कोण आसा BJP सरकारांत जाल्यार हो गोविंद गावडे आसतलो. कित्याक तेजो नॅशनल गेम्साचो स्कॅम आसा, कला अकादमीचो स्कॅम आसा, मागीर तेजो आतां फाटल्या दिसांनी एक असेंब्ली स्टार्ट जाल्या तेन्ना सुद्दां एक आमचो स्पिकरान तेजेर एलिगेशन घातलेलें की तेज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो हे जाला म्हणून की फंडाचो मिसयूज जाला आनी अशी फंक्शनां केल्या काय ना ती सुद्दां खबर ना. जाल्यार हितून हो कोण येता की हो कितलो करप्शनान बुडलेलो आसा तो. आनी ही BJP हे ताका कित्याक सपोर्ट करता? कित्याक ती BJP पार्टी सांगता आपूण तत्वाची पार्टी, आमी काय सोसून घेयना हे करिना, जाल्यार हेका कित्याक तुमी सोसून घेता? जाता जाल्यार तुमी हेका आतां सॅक करचो आनी गोविंद गावडेन एक ताका स्वताची लज आसा जाल्यार तेणी रिजायन जावचो. कित्याक आयज तेणीन एक डायरेक्टराक जर धमकी दिवंक शकता जाल्यार तो सामान्य मनशांक कसो त्रास करतलो हे हितून कळोन येता. कित्याक जेन्ना हांगासर सुद्दां आतां बोमा सुद्दां येदो व्हडलो इशू चलता जाल्यार तो त्या इशूक दिसना. मातश्यो असले धमक्यो दिवपाच्यो ज्यो आपणाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीर पांय दवरपाचे ना हे तेची दादागिरी चल्लेली आसा. सो मागता की हे BJP सरकारान तेका सॅक करचो आनी गोविंद गावडेन आपणाची लज वाचोवच्या खातीर रिजायन दिवचें. देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक येवकार. जो इन्सिडंट घडला तो फाटले 2 दीस गाजत आसा आनी तेच प्रमाणे जो प्रियोरची जनता आसा तांकांय खंय तरी हे असले जाले ते हेका लागून एक लज कशी दिसता. गोविंद गावडे इतको सकले दर्जाचो मनीस हे प्रियोरची जनतेक पुरेपूर खबर आसा. जेन्ना आमी प्रियोर भागांत भोंवता तेन्ना वेगळे वेगळे लोकांक मेळप जाता. वो वन ऑफ द इन्सिडंट जो व्हायरल जाला तो
तेणें एक आपली हुशारकाय दाखयली, जी दशरथ साहेब आसा तेणें हुशारकाय दाखयली आनी तो रिकॉर्डेड येयलो. पूण तो जेन्ना असो केन्ना वयता तो वाटेर रावन सुद्दां लोकांक गाळी सोंवता. हे कोण दुसरे लोक सांगना, हे प्रियोचेच लोक सांगता. आयज हांगा जितकेय जमले ते मॅक्झिमम जाण प्रियोचे. प्रत्येकानी आपले वेगवेगळे जे जे कितें केलां, जे जे तेणें अत्याचार केल्या ते सांगले. राजन बाबान बरें सांगलें, तेका जी छत्रपती शिवाजी महाराज हेजी तूं भुमिका करता आनी तेज्यो बडाय मारून दाखयता, पूण तेजी कर्मां आसा पळय ती अफजल खानाची आसा. तेजी कर्मां ही अफजल खानाची आसा. अफजल खान जितको क्रूर आशिल्लो तितकोच हो मनीस क्रूर आसा. हे 5 वर्सां पयलीं आमी भोगून पळयले लोकांनी. आतां फुडलीं 5 वर्सां दिली आनी 3 वर्सां भितर तेणें कितें करून दाखोवपाक जाय तें दाखयलें लोकांक. आयज जे जाग्यार आमी उबे आहा ते म्हाड्डोळ गांव, ते म्हाड्डोळ गांवची जायांची पुजा ही सामकी फेमस आसा. जी जायो आसा त्यो जायो आमी म्हाळशेच्या देवी म्हाळसा, ती एक आराध्य देवत आसा आयज गोंयभरचे, तशें जगांतल्यान हांगा वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लोक येता. ती जायो आसा त्यो जायो तिच्या आवडट्यो जायो म्हणून ती वार्षिक आमचे नायक फुलकार समाज ही जायांची पुजा करता. आनी ही जायो जे जाग्यार रोयता त्या जाग्यार पावस म्हणनासतना, गीम म्हणनासतना, जावं आतां जो सिजन आसा तो म्हणनासतना एवरी टायम थंय उजो लागत आसता. आनी जेन्ना लोक थंय आपल्या लागून दाद मागपाक वयता तेन्ना तेंचेर कंप्लेनी जाता, तेन्ना तेंकां अत्याचार जाता. ती उतरां तो केन्नाच उलयना थंय, तेंका लागून तो केन्नाच उलयलो ना. तो हेज्या पयलीं आमकां दाखयतालो की जो तेजो नेबरींग तेजो पी आशिल्लो, तो लोकांक जर खबर ना परत याद करपाक बरें दिसता, कित्याक हे नाटकां करून दाखयता, नाटकी आसा सगळें. तेजो पी आशिल्लो ढवळीकराचो, तेन्ना जेन्ना तेका हांगा जिखपाक जाय आशिल्लें तेन्ना तेज्या अगेन्स्ट तो उलयतालो, खूब कितें उलयतालो. आपल्याक सगळें खबर आसा, तुका कितें तें दाखयतलो आपूण सगळें ओपन करतलो, तूं गोविंद गावडे कडेन फकाणां करनाका, असली तेजी उतरां हे तूं दितालो. पूण आमी रावता तेका ती केन्ना तो काडटलो काय म्हणून. सादारण मनशाक जेन्ना मोव माती म्हणटा, मोव माती आसता खणपाक तो हुशार आसा आनी ती आमची एक म्हण आसा, त्याच तरेन तेणें दाखयल्लें आसा. जे सादे मनीस आसा, ते कॉमन मनीस आसा, तांकां त्रास करपाक हो सामको पयलो नंबर हेचो. पूण हे ढवळीकर ब्रदर्स आसा तांकां हांव केन्ना दाखयतलो. जशें आमचे निलेशान सांगलें की अटल जो हे पर्रीकराचो जो पूल आसा तेजेर स्कॅम जालो म्हणलो फाटले फावटीच पळयल्ले आमी, ते तो केन्ना काडटलो काय म्हणून. आनी हो जर तुमकां दिसता हो एकूच ऑडियो तेजो म्हणून जाल्यार इलेक्शना कडेन तेजें एक उतर याद जाल्लें, ते ताणें म्हणलेलें कंडेम आनी फुडलें तुमकां याद जातली आतां. कित्याक आमची लोकल्सांची जे गोंयकार आसा तेंची जी हें आसा ती कमी मातशी, म्हणल्यार तेंची मेमरी आसा ती कमी. जेन्ना तो पांयार घालून घेता इलेक्शना कडेन तेन्ना आमी मोव जाता, कित्याक आमी गोंयकार मोव खातात आनी तेजोच फायदो आयज सगळ्यांनी घेतलेलो आसा. हे नालायक आमदारांनी घेतलेलो आसा सगळ्यांक, तशेंच जे जे भायल्यान कोण कोण तेंच्यांनी घेतलेलो आसा. म्हणून प्रत्येकाक हांव विचार करपाक लायता की असले तुमकां आमदार जाय जे एकदम निवडून येले की आपूण स्वताक राज समजता, आमच्याच हितूनच्यान पांय पडोन येता आनी मागीर पांयार आमचे तकली दवरता, असले जाय काय म्हणून. प्रत्येकान हेजो विचार करचो. आयज गोंय काबार करपाक ते उठलेलो आसा, तांकां आनी कांयच पडलेलें ना. तांकां आमचे गोंयचे न्ही, तांकां कोणाचेच पडलेलें ना, ल्हान ल्हान भुरग्यांचे पडलेलें ना, बायलांचे पडलेलें ना. हेजो इफेक्ट कितें जातलो चिंता तुमी. जेन्ना ही गाळ आयज वॉट्सॅपाची हें आसा, ऑनलायन सगळें व्हायरल जाता सगळें, ही खंय खंय पावतली आनी कशें कशें ते भुरगे जावं ते एक बायल मनीस तेजे फुड्यान जेन्ना वयतली तेन्ना ती कितें विचार करून वयतली, तेज्या ऑफिसान वचपाक वयता तेन्ना जावं तेजे कडेन कितें सांगपाक वयता कितें विचार करून वयतली तेवूय विचार करपाचें. तो पंचायतीन जेन्ना बसतलो वचोन तेन्ना कितें जातलें तें विचार करात. कापपाची भाशा हो उलयता तेन्ना कितें जातलें विचार करात. कित्याक हेजे कडेन पावर आसा आनी तो सद्या फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. आनी हांव एकूच सांगपाक सोदता, गोविंद बाब, तूं जेन्ना हांगच्यान व्हरतलो पळय तेन्ना तूं पिसो जावन भोंवतलो, तूं पिसो जातलो. कित्याक आयज तुजें जें फ्रस्ट्रेशन लेवल आहा तें कळटा. तूं ते सत्तेक जो भुल्लेलो आसा, सत्तेक जो हें जाल्लो आसा तूं सारको, सत्ता तुजी मस्तकाक तकलेर बसलेली आसा, ती खंय तरी देंवोवपाचो टायम येयल्लो आसा. तेन्ना तूं जेन्ना पिसो जावन भोंवतलो तेन्ना आमीच तुका पळयतले. तूं आमकां पळोवं नाका, तूं हे बायलां जी हांगा इतकी जाणां तांकां पळोवं नाका. पूण तूं जेन्ना तसो भोंवतलो तेन्ना पिशेपणां करतले तेन्ना आमीच तुका पळयतले, हें तुका उतर दिता. आनी हेजेरूच तुका आयज जे लेटर तुजे मिसेसीक जे वयतलें, कित्याक ती भोंवताली आमकां खबर आसा. फाटल्या इलेक्शनाक जे
पयशे इतके वर्सां जेन्ना ते लुटून हाडलेले ढवळीकरान, खबर आहा सगळ्यांक. आमी सगळे उलयता, तूं उलयला हेच्या पयलीं 10% कमिशन मारता, हें मारता. ते लुटलेले पयशान त्याने हांगा 10,000 वाटले. तुवें ट्राय केले वाटपाक 5,000 10,000 तुवें ट्राय केले. तुमचोय ऑडियो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. ते लागून एक वेळ तूं हें करता आसतलो. पूण खंय तरी एक मनशाक खंय तरी एक संदी दिवपा जाय. तूं ती संदी घे एक बारीकशी, खंय तरी सुदारपाचो प्रयत्न कर. लास्ट ती 2 वर्सां उरल्या पळय थंयच्यान सुदारपाचो प्रयत्न कर. कित्याक आमकां हे संस्कार जाल्ले आसा. तुमचे बीजेपी पार्टीन संस्कार कितें केले ना केले, तेंच्यांनी कितें शिकयले, कसले बुरशी उतरां शिकयले ती खबर आसा. पूण आमचेर हे संस्कार जाल्ले आसा, आमच्या गोंयकारांचेर हे संस्कार जाल्ले आसा. ते प्रायश्चित करपाचो जो ऑपॉर्च्युनिटी ती तुका आमी दिता. आनी तूं प्रायश्चित करतलो जाल्यार खंय तरी तुका आयज मान उरतलो. जाल्यार तुका पळोवन थू कर थुकतले आमी. बाकीचे लोक आसा ते थुकतले तुजे, कित्याक तुजी नालायकपणां ही चड जाल्ली आसा. आनी पुरो कर इतकें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. आनी जे आमी आयज कंप्लेन करपा आयले, जे आमी कंप्लेन करपा आसा ते आमी म्हाका दिसता आमी फुडें गेल्ले बरें. कोण ताणी ना मरे. आई बी कोण उलयतली. आता आमी पुलीस कंप्लेंट करूंक वयतलेच फुडें. तेच्या पयलीं काबार करता सांगता आसतना एक मिनिस्टर आसलो हेच्या पयलीं, तो असोच उठ्ठालो, निलेश काब्राल. आनी निलेश काब्राल आनी हे बोमाकारांचे हे प्रियोर मतदारसंघाचे नाते बरे आसले. सोयरो गो तेंचो तो आपयल्यार केन्ना येना आसलो. तेजोय मत तसोच आसलो, तेजोच अहंकार तोच आसलो, तेजोय एटिट्यूड तो. आतां खंय खुर्ची ताका खंय दिला असेंब्लीन तें आमकां खबर आहा. ताका एलेक्यूय घालूंक मेळना, ताका कितें उलोवंक मेळना, ताका उलोवंकूय मेळना. सीएमाच्या सायडीक बसतालो पयलीं तो, आतां सायडीक कोणशाक खंय तरी मारला ताका आनी न्हिदता. गोविंद गावडेक एकूच सांगता, तुजी लायकी एकूच आहा. ते कला अकादमी सोरोप मेळटा पळय सोरोप, ते सोरोप दवर तूं. नाजाल्यार ते गळटा पळय उदक, ते बालदी घेवन राव. आनीक गरज जातलो तूं. आनी भावान सांगलें ती रोल बी करता पळय ते मातशें भायले कडसून आनीक शीक. ते लेटर फाल्यां तुका आनीक मेळटलें. आनी जर तूं एसटी कमिशनराक मारूंक येता तेच्या ऑफिसान कितें घेवन येतलो आमकां खबर ना. काल बरे बरे फोटो येयले नुस्तें कापता ते आनी कितें घेवन आहा ते. एसटी कमिशनराक तूं जर मारपाक येता न्हू, कितें घेवन येता कापता म्हणटा न्हू, कितें घेवन येता न्हू, सांगता तुका आमचो मनीस तो. कमिशनर आमचो मनीस, तूं घाटयांचो. गोविंद गावडे घाटयांचो मनीस, बिल्डरांचो मनीस, आमच्या मनीसाक मारता तूं. काल खंय आसलो तूं, सोमारा खंय आसलो तूं, तुका आपयतालो मरे. आमी आपयताले यो यो म्हणटाले मरे तुका आमी. खंय येयलो तूं, कापपाक भोंवता, सुरी पळोवंक भोंवता. गोविंद गावडे खंय लागीं रावता सांगा. आयक तूं वस, आयज वस सोरोप येता काय पळय, तुजी लायकी तीच. रिजायन जाय. कोणी आमकां सकाळी मेसेज धाडले कोणी की तो रिजायन जाता म्हणून, आमकां भिवपाक की आमी प्रोटेस्ट करता म्हणून ठरयलें. की म्हणटा पयलीं तुमी प्रोटेस्ट आनी करनाका, रिजायन जाता म्हणून. आतां तरी लज धर. ह्या आईन तुका लेटर केला, तुज्या बायलेक लेटर केला, लज धर, मातसो रिजायन जा. कला अकादमीची स्कॅम, आर्ट एंड कल्चराचे स्कॅम, नॅशनल गेम स्कॅम. आयज तुका आन्सर नासले मरे ऑपोजिशनाचे, आयज तुका आन्सर नासले. सो सांगता तुका कमिशनराक जर कितें तूं मारपाक, आमच्या मनशाक तूं मारपाक येयलो, सांगता तुका तुजेर वस्ती घातली न्हू, तुका सांगता तुजेरूच घातला आमी. तुका आमी पळोवची ना, तूं आमच्या समाजाचो, तूं मागीर एसटी बिश्टी ते आमी पळोवची ना. कमिशनराक तूं चॅलेंज करता. अरे कमिशनर कोण रे, गव्हर्मेंटाचो तुजो मनीस, सीएम प्रमोदाचो मनीस. कमिशनर कोण रे, एक हायकोर्टाचो जज आसता तेजो सकलो मनीस मरे. तूं कोण रे, तुका सांगता लास्ट तिसऱ्या फावटी सांगता तूं सोरोप धरूंक वच. फाल्यांच्यान तूं सोरोप धर. आनी तानावडेक सांगता तो मिटिंगेन ताका तूं चॅलेंज करता खंय तूं रिजायन जाय. अरे काड मरे ताका, काड मरे, देवय मरे कमलाचेर ताका. कमला वयलो ताका देवय मरे. तूं कित्याक भिता. कितें कितें सांगलें की बीजेपीतलो रिजायन जा आनी प्रियोड मतदारसंघान तूं जिखोवन दाखय खंय दुसरें. अरे तूं काड मरे, तूं काड मरे. तूं असल्यो गायो सोवता रे, तुका ना रे आवय भयणी, तुका ना. तानावडेक सीएमाक तरी सोड, ताका लजूच ना. सीएमाक तरी आमच्या लजूच ना. आनी ट्रायबल मिनिस्टर तो आतां, तेनी वर्षी मिनिस्टरान सीएमाकूय तरी ते तुमी विचारलें सगळें सांगपाक. स्पिकराक आनी सीएमाकूय तेणी चॅलेंज केलें. सांग ते रमेश तवडकराक म्हणून बोलावलो, सांग ते सीएमाक म्हणून बोला कितें ना आमी ओग्गी रावपाचे. रमेश तवडकरूय आमचोच, तूं एकटोच घाटयांचो आनी सीएमूय घाटयांचो. चॅलेंज करता तुका. आनी आतां आमी वयता पुलीस स्टेशनान वयता. आतां पुलीस कितें म्हणटा तें पळोवया कशें करता ते. आमचे कंप्लेन घेता ते. तेच्या पयलीं आमी स्लोगन मारीत 5 मिनटां स्लोगन मारया, कितें आवाज हो सगळ्याक पावपाक जाय. आनी स्लोगन मारीत आमी थंयसर या. हो स्लोगन आसा गोविंद गावडे रिजायन जा. हांव म्हणटलो तुमी म्हणपाचें रिजायन जा. ओके.
गोविंद गावडे रिझाईन जा. रिझाईन जा. रिझाईन जा. 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 साहेब चार पाच जण येतात. बघा कमिटी पाहू आम्हाला तुमचा नंबर आणि मग यात या. पाच होता माहिती तुला जायला पाच जण गेला मीडिया कार्ड बेगीन घाला मरे ते मीडिया ना कित्याक मीडिया म्हणून कळना का भितर वचपाक मेळना मीडिया म्हणून कळपाक नाका काय म्हणटा मीडिया ना वचोंक मेळना भितर आनी ते न्हू 5 जण गेले न्ही 5 जण हांव बेश्टो रोड रावतलो दिसता नाका म्हणटा आसा हा ते भितर आसा दर दाखवलं म्हाका असो दिना